सोमारा 3 हिट अँड रन अपघात घडले। कुंकळ्या, म्हापशा गिरी ग्रीन पार्क आनी दुळेरात अशा 3 सुवातांचेर गाडयेचो धपको दिवन पळून वचपाच्यो घडणुको घडल्यो। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार। सोमारा घडिल्ल्या 3 हिट अँड रन केसीत कुंकळ्या सकाळी घडिल्ल्या अपघातात एका अनवळखी गाडयेन चलत वचपी एका मनशाक धपको दिवन घडणुके सुवातेवयल्यान पळ काडलो। ह्या अपघातात पायराबान कुंकळेच्या 33 वर्सां पिरायेच्या जखमी संतोष नायक हाका जाग्यारूच मरण आयले। सोमारा सकाळी एके अनवळखी गाडयेन संतोष नायक हाका धपको दिलो। ते मॉर्निंग वॉका खातीर घरांतल्यान भायर सरिल्ले। रस्त्यावयल्यान चलतना अचकीत फाटल्यानच्यान घेवन गाडयेन ताका धपको दिलो आनी हातूंत संतोष हे जखमी अवस्थेत थंयच पडून उरले। हातूंतच ताका मरण आयले। लोकांनी पुलिसांक हे विशीं म्हायती दिले उपरांत तांणी येवन पंचनामो केलो। पुलीस ह्या मार्गावयल्यो CCTV फुटेज पळोवन गाडयेचो सोद घेतात। कुंकळेचो हो रस्तो अशीर आशिल्ल्यान ह्या वाठारांत परतून अपघाताच्यो घडणुको घडटात। थंय बायपास बांदचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। तशेंच दुसरो अपघात म्हापशा दुळेरान आनी ग्रीन पार्क गिरी वाठारांत जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात एका ल्हान भुरग्या सयत 3 दुचाकी चालक जखमी जाले। ह्या अपघाताक कारण थारिल्लो पुलीस बस चालक आनी अज्ञात माल व्हरपी रिक्षा चालका आड म्हापशे पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला। ह्या अपघातात आकय हांगची कीर्ती कामत तशेंच तिचो पूत स्पर्श कामत आनी गिरी हांगचे संतोष कासकार ही 3 जाणां जखमी जाल्यात। सोमारा दनपारा दुळेरांतल्या कपेला मुखार पुलीस बसीचो इलेक्ट्रीक दुचाकीक धपको बसलो। ह्या अपघाता उपरांत पुलीस बस चालक संदीप नायक घडणुके सुवातेवयल्यान गाडी घेवन पळून गेलो। हो अपघात लागींच आशिल्ल्या एका आस्थापनाचे CCTVत कैद जालो। पुलिसांनी CCTV फुटेजीच्या आदारान पुलीस एस्कॉर्टची जीप कोलवाळ बंदखणींतल्यान जप्त केली। तशेंच सोमारा सांजेच्या सुमार 4:15 वरांचेर गिरीच्या ग्रीन पार्क जंक्शनाचेर एका अनवळखी माल व्हरपी रिक्षेन दुचाकीक धपको मारलो। ते उपरांत दुबावीत रिक्षा चालक थंयच्यान रिक्षा घेवन धोफरायत पळून गेलो। सध्या पुलीस दुबावीत रिक्षा चालकाक सोदतात। ह्या अपघातात दुचाकी चालक संतोष कासकार जखमी जाले। अपघाताचो पंचनामो म्हापशे पुलीस हवालदार केशव नायक हांणी केलो। फुडलो तपास पुलीस करतात। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक आनी एक्साचेर फॉलो करात। आमचो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।